जोपर्यंत आम्ही निसर्गाचेर प्रेम करिनात तोपर्यंत आमकां उदकाची महती कळचीच ना. उदकाचें महत्व कळटलें जर जाय जाल्यार निसर्गाचेर आमी प्रेम करपाक जाय. हे म्हजो स्वताचो सिद्धांत. कळ्ळें ना? नाजाल्यार मनशाक उदक लागता कितलें? 4 ग्लास उदक दिसाक आनी 2 बालदी उदक न्हांवपाक आनी 1 बालदी वॉशरूमाक. म्हणजे 4 बालद्यांनी तुगेलें काम जाता. तुका उदकाची विकट दिसचीच ना. कळ्ळें ना? एक व्हडलें बॅरल भरून दवरलें जर जाय जाल्यार 15 दीस तरी उदकाक गरजच ना. आसा तितले वापरपाचें. पूण उदकाचे खरें महत्व कळटलें जर जाय जाल्यार आमी निसर्गाचेर प्रेम करपाक जाय. आमी शेती रोवपाक जाय, आमी झाडां रोवपाक जाय आनी त्या लक्षांत घेतलें त्या झाडा खातीर उदक जाय, म्हज्या खातीर उदक जाय, झाडा खातीर उदक जाय, मनजाती खातीर उदक जाय. मनजाती सुद्दां निसर्गाचो एक भाग. जशी झाडां निसर्गाचो भाग तशी मनजात सुद्दां निसर्गाचो भाग. लक्षात घ्या. आमकां निसर्ग संपन्न करपाक जाय. कोणा खातीर? आमचे खातीरच. आमचे खातीर हो निसर्ग आमी संपन्न करपाक जाय. आणि उदक हो निसर्ग संपन्न करतलो जर जाय जाल्यार उदक सांबाळप खूप गरजेचें. लक्षात घ्या. लोकांच्या सहकार्यान हांव जिखलो. म्हजे कडेन म्हणून WRD डिपार्टमेंट आयलें 3 वर्सां जालीं. हांवें पयलो प्रयत्न केलो तो अशें की गोंयांत ज्या गोंयांत सामको भरपूर पावस पडटा. कितलो पावस पडटा बरो आसा? सांगात पळय. ज्या नॉलेज अवेलेबल टू टेस्ट. हाव मच रेन्स वी गेट? कितको? रेन्स पयलीं मेजता कित्यानी मेजता आमी? पावस मेजता कित्यानी? इंचस. गोंयांत 120 इंचस ऑफ रेन. पयलीं एक सांग म्हाका. ऑलरेडी पेन आनी बूक बी कितें आसा? ल्हानशी चोपडी पेपर बी. एक पाटी कोण आसा तुमचे भितर? एक पाटी म्हणजे आतां सकाळच्यान जे आयकता ते सगळे हांगासर उरतले. आसा जाल्यार हात बरे काडटा. ताका घेवन वता हांव. एक पाटी. एक आमी लक्षात घेवपाक जाय भुरगे म्हणून. आमी एक लक्षात घेवपाक ती संवय करपाक जाय. म्हणजे शिक्षकांची विनंती आसा. ट्राय एंड हॅबिट एमंग द चिल्ड्रन. भुरग्यांक एक संवय लावन घ्या. ताची डायरी ही आसूंकच जाय. ताजी एक ल्हानशी डायरी आसूंक जाय आनी एक नोट पॅड आसपाक जाय. नोट पॅड म्हणल्यार कितें? व्हडले पॅड घेवपाक गरज ना. व्हडले पॅड घेवपाक ह्या बॉक्सांत दवरपाक ह्या बॉक्सांत चिंता करपाक गरज ना. इट्स अ नोट पॅड. इज अ नोट पॅड. अ सिंपल पेपर A4 पेपर हो फोल्ड केलो जर जाय ताचे 4-8 घडे जाता. 8 दिसाचो कार्यक्रम भितर आसता. दीस माय डायरी. हांव ही फाटल्या 20 वर्सां बाळगिता. हांव दुसरी डायरी घेना. बिकॉज आय एम व्हेरी स्पेस कॉन्शियस. स्पेस कॉन्शियस म्हणल्यार कितें? ही तूं मोडली खंयची आसत जर जाय ती म्हाका दोळे मुखार नाका. प्लास्टीक तुमी दिला म्हणून घेतला हांवें. आय डोंट लायक. आय हेट प्लास्टीक. आय हेट प्लास्टीक. प्लास्टीक नेवर यूज. नेवर यूज. सो एक लक्षात घेवपाक जाय. जीवन आमी म्हणजे शिक्षण जे आमी आमच्या जिवनात घेतात पळय तातूंतल्यान परिपूर्ण अशे संस्कार तुमचे आमचे सगळ्यांचेर जावपाक जाय. परिपूर्ण अशे संस्कार. आणि हे संस्कार जे आसात पळय न्ही ते संस्कार घरा कडले आई वडील आनी घरा कडले आमचे टिचर आमी आनी दोस्ती बी ना. लक्षात घ्या. हे सगळे संस्कार करतात. आनी दीस माय डायरी डायरी. आनी ही म्हाका हॅबिट कोण दिल्ली? म्हज्या टिचरान. फूल एक वर्ड जो आसा पळय हांव सोमाराच्यान ते आयतार पर्यंत आयकता पळय तो हाजेर नोट जाता. ह्या हाजेर नोट जाता त्या तारखेक. इवन मुखारल्या दिसाचेर सुद्दां नीट नोट जाता. कारण कितें? कामाक खंयच बेकसूर जायना हांव. कामाक म्हजें स्वताचें काम आनी 10 जाणांक सांगिल्लें काम आसा पळय न्ही त्या कामाक हांव बेकसूर जायना. एक सादो सिंपल पेपर बट दॅट इज माय डायरी. दॅट इज ऑल्सो माय डिक्शनरी. नवीन कितें शब्द आयकले नवीन एखादी येवजण आयकली आय जस्ट नोट इट डावन. एखादे लोक म्हणून की मंत्री पेपर घेतात बरेच. आय डोंट माइंड दॅट. आय एम डुइंग फॉर माय सेल्फ.